Sumia Gesù ya पवित्र यूकरिस्तांत तुमको रसो अजरसाई अमित का नमस्कार करता हूँ, आराधन करता हूँ, स्तुति करता हूँ, महिमा देता हूँ, वंदन करता हूँ. Sumia Gesù वो तोड़ो बेल तुझे संगता रवो नू तुका अरगांदियों को तुझे उथराई को
आमी हांगासर आसा सुम्या जेजू सगळ्या काळजान मोनान सगळ्या सक्तेन आत्म्यान तुका आराधन करूंक तुजी कृपा आमकां दी बोळ आमकां दी घट्टाय आमकां दी तुजी दैवीक सकत्व आमकां दी सुम्या जेजू आमच्या मोतींत काळजांत आसलें सगळें ह्या वेळार तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता सुम्या जेजू तूं आमचो मोग करताय आमकां राखताय सांबाळताय तुवेंच आमकां म्हळाय ह्या म्हजे सरसी तुमी सोमेस्त कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशेव दितलो तूं आमकां विशेव दिताय आमकां राखताय आमकां सांबाळताय आमचो मोग करताय सुम्या जेजू सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान आराधन करूंक अर्घां दिवंक मागणें करूंक तुजी सकत आमकां दी अर्घां आनी स्तुती तुका सुम्या जेजू अर्घां आनी स्तुती तुका सुम्या जेजू आज हांगासर आमकां तुवें आपोवन हाडिल्ल्या खातीर तुजें उतर आयकूंक आमकां हांगासर आपयल्या खातीर तुवें केल्ले सर उपकार उडासाक हाडून अर्घां दिवंक फावो केल्ल्या खातीर सर वायटा विघ्नांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर पिडे शिडेंतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर सर रितीन आमकां खाण जेवण चौकसाय सगळें तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर बरें परिसर आनी सगळे रूख झाडां फळ वस्तू सगळें तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर बरें वारें उदक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर बरें कुटुंब भाऊ भयणी आवय बापूय सगळीं तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर सर आमची सैरी दैरी मोगाची हर एक भाव भयणी शेजारची वाड्याची सगळीं तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर हर एक दीस आनी रात जावन तुवें दिवन आमकां वावर करूंक आनी विशेव घेवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर उडासा कडयां सुम्यान आमकां जायते उपकार केल्यात जायतें बरेंपण केलां जायतें बेसांव आमकां दिलां जायतें आशिर्वाद आमकां दिलां तें सगळें उडासा कडयां आनी सांगात आमी गावया उबें रावंक जाता उबें रावयेत उबें रावून कोणाक उबें रावंक जायना तांणी बसयेत तुका सुम्या हांव अर्घां दितां तुजीं विचित्र कृत्यां नियाळटां तुजो मोग आमी परगडटां हर एक तुवें रचलें सांबाळलें तूं आमचो रचणार आमी हर एकले तुजे साकोर सेवाक पवित्र जावं आमचो गांव आमचें जिवीत आमचें सगळें तुका आमी अर्घां दिता तुका सुम्या हांव अर्घां दिता वर्गांदिता विचित्र ध्यानी हलता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा तुका सुम्या वर्गांदिता तुजी विचित्र ध्यानी हलता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा संतारावच वाट पंगता
मंगळ तुझे महिमेंती भरता सूर्य संतारा उजवाड पावता मंगळ तुझे महिमेंती भरता रस्ता तू रस्ता रस्ते तू रस्ता तुझे नाम पवित्र गवंता तुका सम्यावर गांधीला तुझी विचित्र ज्ञानी अलता तुझं दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसून आवडता तुका पुला पोळा तुका मुच्छा बाळा तुका पुला पोळा तुका मुच्छा बाळा रस्ता तू रस्ता रस्ता तू रस्ता तुझे नाम पवित्र गवंता सम्यावर गांधीता तुझी विचित्र ज्ञानी अलता तुझं दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसून आवडता त्या सो मनशाक जो दैविक कृपेन ताका नेटयलो तुझ्या सारक्या सो मनशाक रचलो दैविक कृपेन ताका नेटयलो रस्ता तू रस्ता रस्ता तू रस्ता तुझे नाम पवित्र गवंता तुका सम्यावर गांधीता तुझी विचित्र ज्ञानी अलता तुझं दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसून आवडता हालेलुया 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 तुझो दैविक मोग प्रगट करता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you. Obrigado, tuka samia Jesus. Suti tuka samia Jesus. Mahima tuka samia Jesus. Vandan tuka samia Jesus. Hallelujah. 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 पुढे सगळ्या आम्ही जायते पोटी सुकून पडल्या पदकांत आमी पडल्या बरें करूंक आमकां मन आसलें पूण पदकाच्या त्या तळणे वरवीं ओडण्या वरवीं आमी सुकून पडल्या जेजू आमकां बोगसूंक सदांच तयार ताच्या गोपांत आमी पातळ केल्ल्या वेळार पयस आमी वेता
त्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या बरी त्या वेचेक बुथा बरी आमी जायते फावटी पयस पयस गेल्या जेजू संगी जेजू लागीं रावो जंय आसले आमच्या अस्कतकायेक संपडोवन पातकाक पडोवन देखून आमी उडासा काडया देवान आमकां जायतें बरेंपण केल्लें ताका आमी अर्गां दिवना फावो ते रितीन आमी अर्गां दिवना ताणें केल्लें आमी उपकार वळखूंक ना देखून देवा लागचें भुगसणें आमी मागया काकुळत आमी मागया सोमिया आमची काकुळत कर म्हूण आमी सांगया आमचें उणेंपण आमची अस्कतकायी आमकां बरें करूंक मेळिल्ले संदर्भ आमकां हेरांक कुमोक करूंक मेळिल्ले संदर्भ आमी होगडायल्यात बरें करुना बरें उलोवना बरें चिंतना आमच्या मोतीर आमी आटवना केदाळ आमी आमची चिंतना बरीं जातात बरें आमी चिंतांव तवळ आमची उतरां बरीं जातात केन्ना आमची उतरां बरीं जातात आमच्यो करण्योय बऱ्यो जातात देखून एकामेकाक कनेक्शन आसा देखून आमी चिंतचें चिंतप नितळ आसल्यार आमी उलोवचें उतर बरें आसल्यार आमच्यो करण्यो आपापीच बऱ्यो जातात देखून आमी देवा लागीं मागया जायते फावटी सुकोवन पडल्या आमी ताची काकुळती मागोवना ताचे लागीं आमची अस्कतकाय वळखून घेवना आनी हर एक दीस आमी ताची कुर्पां मागोवना सोमी आमकां कुर्पेन भरता मोरये मायेक आमी पळोवया मोरी माई ह्या माई म्हयनो आमी आसा आचरण करता मोरी माई कुर्पेन भरलेली देखून कुर्पेन आसली देखून देवा पुताची आवय ती जाता आनी जायतें बरेंपण करता देखून आमी कुर्पेन आसल्यार मात्र बरेंपण करूंक शकता देखून जायते फावटी ही कुर्पा जोडूंक आमी प्रयत्न केल्ले ना देखून जेजूची काकुळत मागया जेजू कडेन सांगया जेजू आमी आमच्या घरांत कुटुंबांत जियेत आसतना तुजी कृपा आमी मागोवंक ना तुजी सखत आमी मागोवंक ना आनी कुर्पेन आमी जोडूंक तयाराय आमी करूंक ना देखून तुजी विशेश कृपा आमचें उणेंपण आमचें पातक आमचें अस्कतकाय आमी वळखूंक तुजी कृपा आमकां दी तुजें बोळ आमकां दी तुजी घटाई सकत तूं आमकां दी जवाब सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता 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 तुजें उतर आयकोंक आमी प्रयत्न करिनातल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता हेरांक आमी बरें करूंक संदर्भ मेळटना ते गळसिनातल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता बाबार्थाचेर दुबाव केल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागिल्लें मेळटा गी नांगी म्हणून दुबाव केल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता पातकांत रावून जियेल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता कलतेपणान बक्षणे मागनातल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता खऱ्या काळजान नितळ मनान तुका आराधन करिनातल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता तुजें रक्षण जोडूंक येनातल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता वायट सक्तीचेर पत्यणी दवरल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता तुका फावो तो मागण्यांत वेळ दिनातल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता मिसाच्या बलिदाना वेळार सगळ्या काळजान मनान सक्तीन मिसाचें बलिदान भेटयनातल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता घरांत मागणें करतना तेर्स म्हणटना तुजें उतर आयकत आसतना आमी पावती तयाराय करन भक्तीपणान म्हणनातल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता आमचे जायती अस्कतकाय आसा पातकाच्यो तळण्यो आसात आमी तळण्यांक सांपडलेले आसा आनी आमच्या अस्कतकायेन जियेले आसा पातकांतावन भायर येवंक मन करिनातलें आसा ही सगळीं उडासा काडया जेजू लागीं बक्षणे मागया काकुळत मागया जेजू आमकां काकुळत दाखयता
आमच्या पातकाचेर जैत व्हरूंक हर एक आमचे पातक ताच्या पांया तळा समर्पिया आनी ताची कृपा आमी जोडून घेवया आनी ताच्या कृपे वरवीं आमचें जिवीत बरें करूंक नितळ कर जियोंक कृपेन पवित्र आत्मेच्या शक्तीन आदार मागया मनशा कुळाचो रक्षक तूं आमकां रक्षण दिवचो आमी सुकोन गेल्ल्या वेळार आमकां पाटी आपण हाडचो आनी सारकी वाट दाखोवचो स्वामी जेजो क्रिस्त आमचे मदें आसता आसतना आमी मागया जेजो आमकां रक्षण दी वायटांतले पिडे शिडेंतले कश्टांतले कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा कष्टानी नष्टा संपल्यानो मोतीची इजा उक्तेल्यानो कष्टानी नष्टा संपल्यानो मोतीची इजा उक्तेल्यानो शांतीच्या बंद्रा आपल्या तुमका आपयतसा शांतीच्या बंद्रा आपल्या गोपा तुमका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा काचकंका उडोनस्या रुवस सांडून उडन बसच्या काचकंका उडोनस्या रुवस सांडून रडन बसच्या विश्वास पाखो रक्षण दिवच्या तुका तो आपयतसा विश्वास पाखून रक्षण दिवच्या तुका तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा
स्वार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखां बागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखां दैवीक तासो माधुर ताळो आपले तो आपयत आसा दैवीक तासो माधुर ताळो आपले तो आपयत आसा शाकुलासो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा शाकुलासो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा आपयत आसा स्वामी जेजू आमी तुजी भुरगीं तुज्या गोपांत आमकां घे तुजे संगता रावूंक तुका काळजांत घेवंक तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक समर्पीत जिणी जियोंक तुजो आदार लाभय सुम्या जेजू तूं आमचे संगी आसाय जायते फावटी आमी धरून काळजान जियेल्ले आसा मनशापण आमी दाखयनातल्यो घडयो आसात भुक्षिनातल्यो घडयो आसात हें तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता तुजें बाळ म्हूण सांगून तुजीं भुरगीं म्हूण सांगून तुज्या भुरग्यांचें लक्षण आमी जियेनातल्यो घडयो आसात सुम्या जेजू आमची बिरमत पाव आमची काकोळट कर तुजी दैवीक सकत आमकां दी तुजी दैवीक कृपा आमकां दी आमच्या मोतींत जायत्यो संगती आसात आमच्या मोतींत गुंथात बेजाराई पिडा खंत कश्ट समस्ये सुमी जेजू ह्या वेळार तुज्या पांयां तळा आमच्या कुटुंबांतले सगळे कश्ट समर्पिता आमची जायती मागणी आसात आमच्यो आशा आसा अत्रेक आसा हर एक दीस आमी मागता आमच्या कश्टांतले निवार म्हणून हर एक घडी आमी मागता आमच्या समस्यांतले परिहार कर जेजू तूं आमचे थंय ये हांवें चिंतप आटयत आसतना आमचे थंय ये हांवें उलयत आसतना तुजीं उतरां म्हज्या तोंडांत घाल वावर करतना म्हजे संगी राव तुजी विशेष कृपा आमकां हर एकल्याक तूं दी तुजें बोळ आमकां दी जेजू
मागणे करतना तुका आराधन करतना अर्घ दितना काकुळत मागतना आमच्या मतीन असले कश्ट पिडा संकश्ट समस्ये सगळे वाईट हेरांनी कश्टार गेल्ल्यो घडयो आमच्या मतीक येतात. हेरांनी उलयलीं कठीण उतरां आमच्या दोळ्या मुखार येतात, आमच्या मतीच्या पडद्यार येतात. जेजू, हे सगळें आमी तुज्या पांयां तळा समर्पूंक तुजी सकत तूं आमकां दी. सुम्या जेजू, आमचो दुबाव बावर्त थंय आसलो दुबाव, कुटुंबांत एकामेक थंय आसलो दुबाव, मागणें करतना येवचो दुबाव, हे सगळें तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. जबाब. सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. आमचें कुटुंब सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. सर पिडेस्त भाव भयणी सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. सर्व ल्हान भुरगीं सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. परगांवांत असले आमच्या कुटुंबाचे संदेश सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. आमकां कुमो करची हर एक भाव भयणी सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. उदार मनान दान करची सर दानी सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. कश्टां गरजां पावची भाव भयणी सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. हांगासर आजार आसली हर एक भाव भयणी सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. सर याजकांक सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. सर धार्मीक भयण्यांक सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. सर आमच्या मुखेल्यांक सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. आमचे लागीं मागोंक सांगिल्ल्यांक सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. आमचे लागीं मागोंक सांगिल्ल्या हर एका भाव भयणींक सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. हर एका इव जाणांक सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. अंमल आनी मादक द्रव्यांक सांपडलेल्या सर भाव भयणींक सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. आमचें घर आमी तुका समर्पिता. आमची सगळी सुवात सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. आमचे कश्ट सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. आमचो वावर सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. आमी करचे हर एक करण्यो सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. आमी चिंचे हर एक चिंतप सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. आमी करचे मागणे सुम्या जेजू, आमी तुका समर्पिता. सगळे आमी उडासा काडया आनी कितें आमी समर्पंक जाय. आमची कंत जावं पुरो, बेजाराय जावं पुरो, मौनपणी जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. आमच्या भाव भयणींक, कुटुंबाच्या सद्यांक, परगांवांत आसल्यांक, भुरग्यांक, युवा जाणांक, आमच्या शेजारच्यांक, आमकां वायट करतल्यांक, आमकां निंदा करतल्यांक, आमकां कोडी काडटल्यांक, कोबरो करतल्यांक, हर एकल्यांचो उडास काण जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, आमच्या सर भावा भयणींक, आमच्या सर भावा भयणींक, आवय बापयक, आवय बापायक, कुटुंबाच्यांक, कुटुंबाच्यांक तुज्या पांयां तळा तुज्या पांयां तळ समर्पण करता. समर्पण करता. समर्पण करता. समर्पण करता. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, कश्टांनी आसल्ल्यांक, कश्टांनी आसल्या पिडे शिडीन वळवळतेल्यांक, हर एका भाव भयणीक एका भाव भयणीक तुज्या पांयां तळा तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. समर्पण करता. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, आमचे कश्ट आमची कश्ट तूं जाणाय. तूं जाणाय. तुजी दैवीक सकत दैवीक सकत आमकां दी. आमकां दी. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू,
तुका आराधन करता हूँ, तुका आराधन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वर्षिता हूँ, हर्षिता हूँ, होगळसिता हूँ, गोडसिता हूँ, दिन वाजता हूँ. दिन वाजता हूँ. सुम्या जेजू सुम्या जेजू आमचे घरांतली हरी एक सुवात आहे, आमचे घरातले एक स्वार्थ वावर करची सुवात आहे. वावराची स्वार्थ तुझ्या पायांतळा तुझ्या पायांतळा समर्पण करता हूँ. समर्पण करता हूँ. सुम्या जेजू सुम्या जेजू हेर धर्माच्या भावा बहिणींक हर धर्माच्या भाव भयणीक तुझ्या पायांतळा तुझ्या पायांतळा समर्पित हांव. समर्पित हांव. आमच्या दुस्मनाक आमच्या दुस्मनाक आमकां वायट करतल्यांक आमकां वायट करतल्यांक तुझ्या पायांतळा तुझ्या पायांतळा समर्पण करता हांव. समर्पण करता हांव. सुम्या जेजू सुम्या जेजू मागणी करिनातल्यांक मागणे करिनातल्यांक तुझी वळख नातल्यांक तुझे वळख नातल्यांक हर एका भावा बहिणींक एका भाव भयणीक तुझ्या पायांतळा तुझ्या पायांतळा समर्पण करता हांव. 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 सुम्या जेजू सुम्या जेजू सुम्या जेजू सुम्या जेजू हर एकल्याक हर एकल्यांक भुरग्यांक भुरग्यांक भावा बहिणींक भाव भयणीक सैरीक सोदतल्यांक सैरीक सोदतल्यांक लग्न जातल्यांक लग्न जातल्यांक लग्न जाल्ल्यांक लग्न जाल्ल्यांक प्रायवंतांक प्रायवंतांक पिडेस्तांक पिडेस्तांक तुझ्या पायांतळा तुझ्या पायांतळा समर्पण करता हांव. समर्पण करता सुम्या जेजू सुम्या जेजू तुजो दैवीक आधार तुझे दैविक आधार दैवीक कृपा दैविक कृपा दैवीक सकत दैविक सकत तांचेर देवई तांचेर देवय तांचेर देवई तांचेर देवय ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या जेजून बसयल्ल्या आत्म्या जेजूक बसयल्या आत्म्या आमचेर देवोन ये आमचे देवनी आमचेर देवोन ये आमचे देवनी आमचेर देवोन ये आमचे देवनी आमचेर देवोन ये सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये तो मोगाचे जरी गीत आमी गायत आसतना आमकां भेटून दिवया समर्पण करया आनी पवित्र आत्म्याची सकत मागया. सर्गींच्या राजाचे कृपे जरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे देवोन ये बेगिनस्तु मोगाजरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये बेगिनस्तु मोगाजरी सताच्या आत्म्या सत्माकाशिक सताच्या आत्म्या सत्माकाशिक नीतीच्या सूर्या उस्वाड पंखय नीतीच्या सूर्या उस्वाड पंखय सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये बेगिनस्तु मोगाजरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये बेगिनस्तु मोगाजरी. देवच्या आत्म्या बेमोजे दांड देवच्या आत्म्या बेमोजे दांड पुजोंच्या आत्म्या कन्मोजी नेवरा पुजोंच्या आत्म्या कन्मोजी नेवरा सर्गींच्या राजाच्या
kurpe zari devon yeve ginsto moga zari sergin charaza kurpe zari devon yeve ginsto moga zari देवाचे रूप जल्ल्या दैविक ज्ञान देवाचे रूप जल्ल्या दैविक ज्ञान सर्गींच्या राजाची वाट दाखल सर्गींच्या राजाची वाट दाखल सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन येवे मोगा जरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन येवे मोगा Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. उबे रावया सर आमची मागणी उडासा काडया कोणा खातीर आमी मागोवंक पयले आमच्या कुटुंबादारांचो उडास काडया आमच्या कुटुंबांत घरांत आसलेल्या भाव भयणीचो हर एकल्यांची नांव आमच्या मोतींत उडासा काडया जेजूच्या पांया तळ आमी दवरया आवय बापय ह्या मलगडी आसात भाव भयणी आसात भुरगीं आसात इवा जाणां आसात तांचो उडास काडया मागया आमचे शेजारची आमचे लागीं मागोवंक सांगलां जावयेत तांचे खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबाचे संदे परगांवांत वावर करतात जावयेत तांचे उडास काडया ह्या भुरगीं पयसिल्या गांवांत शिकतात जावयेत काम करतात जावयेत ह्या आमच्याच गांवांत शिकपा खातीर वावरा खातीर पयस आसा जावयेत तांचो उडास काड मागया तांचें शिकप बरें जावच्या खातीर तांकां बरें काम मेळच्या खातीर बरें काम मेळिल्ल्यांक बरें काम करूंक दैवीक सकत मेळच्या खातीर मागया मागया आमी आस्पत्रेनी आसलेल्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर मागया आमचे लागीं मागूंक सांगल्यान जायत्या भाव भयणींनी तांचो उडास काड मागया मागया आमी सर याजक आनी धार्मीक भाव भयणी खातीर मागया हांगासर सेवा दितल्या याजका खातीर धार्मीक भयणी खातीर आमी मागया कंतारां गांव कुमो करच्या आनी हांगासर रेकॉर्डिंग करच्या हर एका भाव भयणी खातीर आमी मागया दैवीक आधार मेळचे खातीर मागया आमचें काम आमचें घर आमचें कोटाम आमचो वावर हें सगळें उडासा काड
जेजूचें बेसांव मागया आशिर्वाद मागया जेजू आमकां आशिर्वाद दिता ताजी कृपा दिता तुजें बोwl घटाय दिता जेजू कडेन सांगया जेजू म्हजें कुटुंब पवित्र कर म्हजी भाव भयणी आवय बापूय कुटुंबादारां सैरी दैरी इश्टमंत्रां शेजारचीं वाड्याचीं पिरगजीचीं हर एका भाव भयणी तुजें बेसांव दी म्हूण मागया सर आमची मागणी जेजूच्या पांया तळा समर्पण दोनी हात आमचे वयर उबारून सुम्याक सुती गावच्या करच्या मरिपात आमी ते पेटोवन दिवया आमची सर मागणी ते सवा गरजो अर्गा जेजू सी जेजू महिमा जेजू हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jezuचे बेसांव जोडच्या खातीर गव्यांगीत येद्या वडा सक्रामेंत. उडासा घडया सर आमच्या भाव भयणीचो कोणाक बेसांव आमी मागोवंक आशेत हांव तांचो उडास घडया प्रार्थया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाई तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्यान रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन पवो कर सोम्या जेजू आज हांगासर जायती भाव भयणी तांची ते सवा आशा गरजो हाडून हांगासर आयल्या तांकां तूं पवो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना येया नमस्कार पान संको 41 A59.
बली भेटून टेंपलांत तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हाना बावडान संगी वर्णिता तुका रायास संस्राच्या केदो मोठो तुसो वैभव गायता तुका अरेची वाकणटा महिमा सूर्य संद्रेन दोगो तू मोर पेसागो आयल्या बली भेटून टेंपलांत तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णिता तुका रायास संस्राच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो मोगाळ भाव भयणीनो या पवित्र एवकरिस्त आम्ही भेटयत असतना आम्ही अजाप आमकां पळोवंक मेळटा उंडो आनी वायन आसलें जिजूचें मांस आनी रगत जाता आनी तितलें मात्र न्हय ताचे थंय आमी एक जाता तो जिवीत असो उंडो आमचे थंय एक जावन आमी जेजू बरी जावन जियोंक आमकां कृपा प्रेरण लाभता देखून जायते फावटी आमी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ह्या जिविताच्या उंड्याक जेजू क्रिस्ताक पवतो मान गौरव आराधन करिनातल्या खातीर देवा लागचें बक्षणें आमी मागया आनी आमी लल्लान सुखी कर ताका दुखयल्या खातीर आमी बक्षणें मागोन सांगता आमी म्हणया हांव पत्कीस आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुज्या गुन्या विसरून मनान चिंतून तोंडांत सरोन वायट धरून आनी बोरीं सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून मागीर सदांच समकार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्वदार देव आमची काकुळट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक भगेवंत जुवांव पावल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय ताच्या विनवणीन थाणे उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां पाव कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वचप तवळ स्टेफन सनेत्रीन सभेच्या संध्यांक हे परी म्हणालो तुमी हट्टी मनाच्या न्हू
तुमची काळजां धरून जाल्यात आनी कान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या त्या प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिल्लो ना. देवाच्या नित्यवन साखराचें येणें फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुतांक तांणी जिवेशी मारले. आनी आतां तुमीच ताका पाराधीन केलो आनी जिवेशी मारलो. देवदूता लागचे नियमशास्त्र घेतलेले तुमीच आनी ताका आड रावलेलेय तुमीच. हें आयकून निती सभेच्या सांत्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत घेरलेले. पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी वटल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान धांपले. उपरांत सक्कडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपलीं वस्त्रां साऊल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयां तशीं दवरलीं. आपणाक ते फातरायतना स्तेफन अशें मागतालो, सोम्यान जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. उपरांत दिंब्यांनी पडून व्हडल्या ताळयान ताणें मागलें, सोम्या, हें पाताक तांचेर मांडी नाका. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. आनी ताच्या मरणाक साऊलाची कबलात आसली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या हातांत सर्वे स्पोरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातांत सर्वे स्पोरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जा तूं मुझे कड़ा मुझो तारो, जा तू मुझे कोटे मुझे भद्रते सो आसरो. ओय करेस तू मुझे काड़ा आनी मुझे कोटे. देखून तुझ्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. तुझ्या हातांत सर्वे स्पोरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातांत सर्वे स्पोरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. कित्याक तूंच मुझे सोडवोन दा. ओय हांव सरस्पराचेर विश्वास दवरता आनी तुजे निरंतरी मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासता. तुज्या हातांत सर्वे स्पोरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातांत सर्वे स्पोरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. उद्गाराक उबे रावया. आ
सोमे म्हणता तो जिविता सो बुंडो मुझे सरसी येता तो केदीस बुके सोना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तवळ लोक जेजू लागी म्हणालो तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमानिशें तूं कसली कुणाकर्न दाखयताय, कसली करणी तूं करताय. ताणें तांकां उंडो खावंक दिलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगल्या प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मान केलें न्ही. जेजून तांकां जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो उंडो मैजेन तुमकां दिवंक ना. बागार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता तो संवसाराक जीव दिता, तोच तो देवाचो उंडो. तांणी म्हळें, सैबा हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरसी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सतमानता तो केदींच ताणेवचो ना. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजो क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आज हांगासर नोवेनाक आयल्या. एक ना एक तेसांव काण घेवन आयल्या न्ही. तेसांव आसा इरादे आसात न्ही. कळ्ळें पुरा. नोवेनाक आमी आयिल्लो उद्देश कितें म्हळ्यार तुमच्या घरांत पिडा आसा जावंक पुरो, कश्ट आसा जावंक पुरो, या ते परिहार जावंच्या खातीर न्ही. काले म्हणटात न्ही. परिहार जावंचे खातीर आमी हांगासर एक ना एक तेसांव घेवन आयल्या. जावंक पुरो बरो पुडार, बरी सैरीक आनी कितें लंब आमचे कडेन पट्टी आसा. आतां आयच्या सुवार्तेंत पळया, जेजून 5,000 लोकांक अजाप केलें, जेवण दिलें. उंड्या मसलेचें जेवण बारीक, कितलें अपुरबाय शे सगळ्यांक दोश. उणें पडूना, उरलें, मस्त उरलें. 12 जालीं आमी म्हणटा हांव, मस्त उरलें. पूण उपरांत तांकां जेजूचो उडास आयलो केदां लागीं, म्हळ्यार केदाळा परतून भूक लागतना. भूक थांबली. परतून भूक लागतना तांकां उडास आयलो. देखून जेजू कडेन ते म्हणटात, परतून आमकां तुका पातयेचें जाल्यार तुवें आमकां खुणा या आमी म्हणटा गुर्तू खुणा अजाप तुवें करीचे. ते दळा आमी पातयेता. आमी नोवेनाक येता. आमी थोडे फावटी आमीच सांगचें, 9 दीस आयल्यार हांवें मागलें मेळटा, 9 दीस आयल्यार मेळटा, या 4 दीस आयल्यार 5 दीस आयल्यार थोडे फावटी मेळना. ते दळा आमचें चिंतप कसलें. आमकां आमी विसारीचे आनी नियाळ करीचे. देखून जेजूक थंयसर ताणें अजाप केलें आनी ते म्हणटात मान्ना खाण दिल्लें. इस्रायल पोरच्या बुरजा बाजयल्या गांवाक वेता आसतना मोइजे मुखांतर थंय मान्ना खाण सर्वेस्पर देवान दिल्लें. देखून तें सद्दां मेळटालें तांकां. हांगा जेजून एक दीस मात्र थंय उंड्या मसलेन वाडलें, सद्दां वाडूना.
देखून ते इसारतात मैजेन सर्गीचो उंडो म्हळ्यार कितें आमी ते संवसारी संगतींनी मात्र चिंता संवसारी संगतींनी मात्र ते चिंतात आनी तांचें काळीज एका रितीन दाड्डें जालां म्हणयत जेजू आत्मीक रितीन तांकां सांगतना हांवूच जिवीत असो उंडो ताका सतमनल्या हर एकल्याक नवें जिवीत मेळटा तो केदींगस भुकिवचो ना ताणेवचो ना ताका सासणीक जिवीत मेळटा ससाण जिवीत मेळटा हें सगळें सांगतना तांच्या मोतीक वचना तांच्या मोतीक वेचें ते मात्र खाण जेवण आनी ते मात्र देखून म्हाका भाव भयणीनो हांवें उलोवलो सुरवेर विचारल्या बरी आमी त्या सवा अशा कुणा गरजय म्हणून आमी येता आमचो भावार्थ केवल असर्यांचेर कुणांचेर न्हय आमचो भावार्थ जेजूचेर आसूंक जाय रसुल्लो देव रसनाचेर न्ही बदलाक रसनाराचेर सोम्याचेर भावार्थ जेजून ही असर्यां बरेपण पुरा करचें जेजूचेर भावार्थ चडोवच्या खातीर देखून आमचो भावार्थ चड जाय हबाकूक प्रवादी अध्याय 3 वाक्य 17 आमी वाचल्यार थंयसर तो बरयणार म्हणटा ताच्या शेतांत पोळ येनातल्यारी आयल्यारी ताचे घाई मनजात सगळी मेल्यारी ताका लुकसाण जाल्यारी तो सर्वेस्पर देवाचेर विश्वास सांडिना शोभान म्हणल्या बरी देवान दिलें देवान वेलें देखून देवाचें नांव वर्तें जावं देखून सर्वेस्पर देव आमकां हर एक दीस दिता तो दिवच्यांत सुराती न्हय देखून देवाचें उतर आमी आयकता देव दितना बरोवन ओमतोवच्या तितलें दिता देखून देवान दिवचें बरोवन ओमतोवच्या मापान देखून आमी देवाचेर विश्वास पातयेणी दवरूंक जाय आमकां हर एक दीस अजापां घडतात मस्त पोटी आमी पैणकर नेता न्ही पैणकर बसार घी या वाहनाचेर घी या आमच्या स्वंत वाहनाचेर घी या हेरांच्या वाहनाचेर आमी पैण करता आमकां उडास येवचें केदळा सडावत उडास येवचें सडन कांय अवघड जालें आमकां कांय जावना ते दळ आमी कितें म्हणटा आमी म्हणटा देवान राखली या देवान राखली हाच्या पयलें मस्तबोटी पैण केला मस्तबोटी आमी पैण केला देवान राखलां पूण आमकां उडास ना शाबीतायेन आमी आयल्या कितेंच जावना त्या घडये मात्र न्हय अवघड घडतना मात्र न्हय हर एक दीस अजापच आमकां संपूर्ण रितीन ताणें रक्षण केलां देखून आमकां अजापां हर एक दीस घडतात कुणा आमकां दिसतात देखून सांस्तेपन ताका पात्रांव जिवशी मारतना आयच्या पयलें वचप थंयसर तो म्हणटा तांचें काळीज दारूण या कठीण देवाचें स्पर्श थंयसर तांकां बगना देवान करचीं अजापां तांकां दिसना देखून जेजूचो एक खुणा ह्या अजाप कित्याक आमकां आमच्या पातकातावन भायर येवंक ह्या सोडवण जोडूंक ह्या जेजूचो सांगात परतून जोडूंक आमकां एक खुणा सर्वेस्पर देवान दिल्ले जेजू क्रिस्ताक देखून ते म्हणटात सोम्या आमकां सदांच हो उंडो दी जिविताचो उंडो दी तो जेजू म्हणटा हांवूच तो जिविताचो उंडो देखून जेजूक आमी सत मानल्यार फात येयल्यार भावार्थान स्विकार केल्यार आमकां हर एक दीस आमच्या जिवितान जावचीं अजापां कुणा घडितान देवाक पळोवंक आमकां जाता देखून कुणा मुखांतर देवाचेर भावार्थ चड जाय आमच्या हर एका अजापां आमच्या जिवितान घडच्या अजापां मुखार देवाचे संबंद चड जाय देखून देव आशेता आमी देवा थंय आमचो संबंद बळवंत करूंक आमचो संबंद घट करूंक तो आपयता देखून हर एक दीस ही घडिता जेजून करचें तें अजाप जावं पुरो 5,000 लोकांक उंड्या मसलेन वाडलें आनी सगळ्यांक ताचे सरशी ओडच्याक
सर्वेस्पर देवाची कृत्यां नियाळच्याक देखून मुगाळ भाव भयणीनो आमचें जिवीत जावंक नजो केवल आमी असर्यांचेर ह्या आमची तेसां मेळ्ळी मस्त फावटी थोडे फावटी अशें घडिल्लें आसा ते सावा खातीर ह्या काम ना काम मेळ्ळें जाय म्हणून मागोवंक सांगतात मस्त पात्र्याबा कडेन मागण्याच्या पंगडा कडेन सांगतात काम मेळ्ळें सांगना कामा खातीर मागोवंक मागिल्लें आसा मागून तो आसात आनी ताका काम मेळ्ळें 2 वर्सां काम केलें उपरांत परतून काम केलें परतून तो येता परतून काम मेळचे खातीर म्हळ्यार ताका काम मेळिल्ल्याक देवाक वळखुचें देवाक तें घडलें अजाप तें स्विकार करचें ताणें करूं ना देखून जायते फावटी आमी अशेंय करता थोडे फावटी एक मीस दिवन सोडचें अर्गा मीस त्या मिसाक वचना मिसाक पाद्र्या मीस भेटयता आनी मगाळ भाव भयणीनो देवाक वळखुचें देवाक स्विकार करचें देवाचें ताळो आयकुचें केदां लागीं म्हळ्यार आमी पातयेणेन वावरतान जियेत आसतना देवाचेर कितेंय घडोवन दी कितेंय जावं दी तें देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत हर एक दीस पळोवंक सका जाय देव आमकां कितेंच वायट करिना आमकां कश्टार घालिना हें आमी समजूं जाय आमकां तो बरें मात्र करता आनी देव जायतीं कुणां असर्यां पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता पिडेस्तांक गूण करचें कोडकारां नितळ करचें कुरड्याक दिश्ट दिवचें आनी अशें जायतें ताणें कुणां असर्यां केल्या पूण ह्या कुणां असर्यां मुखांतर आमी देवाचेर चड भावार्थ दवरून जियोंक तसो आदार आमी माग जाय जायते फावटी आमकां कळना बरेंपण जावचें दिसना कित्याक आमी जायते फावटी आत्मीक रितीन कुरडे आसा जेजूस ह्या पवित्र युकरिस्तान थोड्याच वेळान आमी पळयता हांगासर उंडो आनी वायन आसलें जेजूची कूड आनी रगत जाता तें ताच्या व्हरतें अजाप दुसरें ना आनी तें आमी सेवता जेजूक आमी जेजू तें एक जाता आनी फुडें बरें करूं बरें चिंतूंक आनी बरें उलोवंक तसो आमकां आदार दिवन दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया आमेन. पान संको 124 C41. आस्पेटोची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकारसी घे बापा काणी आमची मोगान तुका आस्पेटोची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदरां दिवपाक मानतात तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक सर पदरां आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या उगडासावो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोन
शासनाची सोडवण जोडू आमकां पावो कर तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदरा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तैन जेजू ख्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो ओ काही दोनी सो आनी आमच्या पैद्यासो जुआव पावल दुसरो तुझ्या भक्ताच्या मनाकी परब संभ्रम तुझ्या पवित्र सभेक पावो करताय ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धैर्य दिता ताचे शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भोगतां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात नंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरावतले हे म्हज्या उडासाक करात बावड तसो घुट परगटूया सोम्या जेजू आमी वोडो खाता आनी ये काल्सिंते पियेता कितले पावटी तो वैभवान येवस आमी तुझे मरण करता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीतसो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे भरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरये देवाचे माये सांगाती भगीवन जुजे तिचो पती भगीवन धर्मदुतां भगीवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना दीर्घ घेवन संगता आमी मागया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींची भाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोश्यान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटायी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मथांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या आपातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीतेन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माय मागसो गुर्त जावन एकामेका शांती दिया. देवाचे शिडये संवसारचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संवसारचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संवसारचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. बाप म्हाका पावना पूण तुज्या पुत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. पान संख 187 D74. दैवीक कुर्बेन भरतो म्हाका. मास तुजे कितले स्वादी प्रगते भोव आमोली अद्विगताय सदां दिवचे. अद्वैत सोम्या हांव संगां तुका मासारकान सदां पोसाय म्हाका. दुसरे कितें जिणये म्हाका नाका सोम्या. तूं जाय म्हाका. अद्वैत सोम्या हांव सिंगां तुका
पावसार रक्तान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्या तूं दागांची वाल आनी हांव दासो पांडो चिडकोन रावोंक शिकय म्हाका तुजें तें जियेता ताचे थंय तूं जियेताय सोबामपण सदां दिवचताय सोम्या सेवच्या तुका पावसार रक्तान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेता सोम्या हांव सेवच्या तुका पावसार रक्तान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भगिवोन जुवांव पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदांच भक्तीन करूंक आनी मोगान सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सडवणीची महिमा शिकयली उत्सासो कुडची जिविता इडाक तुच्या दिली व्हड मेलपान मागे वचुवांव पावल दुसऱ्या वंदिता सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोड्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा मागे वंजुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक
ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्लें बरी आमी पाळूं. एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या न्हू सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांत्र आमकां हर एकल्याक जायतें बरेंपण मेळ्ळां. फाटल्या 10 वर्सांनी ह्या पून तळार विशेष रितीन विविध उपकार सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन आमकां मेळ्ळ्यात. देखून उपकारी काळजान देवाक आज आमी अर्गां दिवया. डायबिटीक्स नियंत्रणां आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. कुटुंबाचेर वतुल्ल्या दाराळ कुरपे बेसांवां खातीर अर्गां दिल्यांत. कुटुंबांतल्या सांद्या मदलो मनस्ताप पयस जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. हांगासर आयिल्ले वरवीं मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत. परगांवाक बऱ्या रितीन वचून पावुल्ल्या खातीर वाड्या पेस्त बऱ्या तरान जाल्ले खातीरय अर्गां दिल्यांत. एक घडीभर आमी मौन सांबाळया. आमचें थंय जाल्लें तें बरेंपण वळखून देवाक अर्गां दिवया. भोव काकुळदारा बापा बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवाजता. ताचे बरें बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आम्हा बसो देवा लागीं विनंती कर. ये बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडून पवित्रत्वाच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत भरसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलो. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालो. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलो. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोवंक आमकां उमोग कर. तुजी बागेवोन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुरसायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन सबार गरजो तेसांवां हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत आमच्या भावा भयणींनी समर्पून दिल्यांत ती सगळीं जेजूक आमी समर्पून दिवया. ह्या आमच्या महान संताच्या विनवणेन जें कितें आमच्या भक्तिकांनी मागलां बावडटान तें तांकां फावो जावं दी म्हूण मागता आसतना आमचे इरादे ह्या संताच्या मजतीन देवा मुखार दवरया. क्रिएटीन नॉर्मल जावंक आनी सर दुखी निवारूंक. मारायन कॉलेजींत इंटरव्यू पास जावंक. कुटुंबांतल्या सांद्यांक शांती समाधान मेळोवंक 2 जाणांनी. पांयांच्या गांठीची सर्जरी बऱ्या तरान जावंक. एका भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक. एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक. विजा रिन्यू जावंक. पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक. पांयांच्या गांठीची दूख आनी उलोवप गूण जावं. एका भावाची बावळ्यांची दूख गूण जावन दिसपट्टो ग्रास जोडूंक आदार. PUC शिकच्या भुरग्याक वडिलांक काल जावन जियोवंक. परगांवांत काम करच्या तरणाट्याक जोडुल्ली जोड ताणें जागृतायेन दवरच्याक. एकल्याक कामांत प्रमोशन मेळोवंक. एका स्त्रियेची पाठदूख कोंकली रावोवंक. एका चलयेचें काजार बऱ्या तरान जावंक. एका चलयाक बऱ्या कंपनींत बरें काम मेळोवंक. दुबईंत काम सोदून आसच्या एका चलयेक बरें काम मेळोवंक. दुबईंत आसच्या एका भावाक बरें काम मेळोवंक. वायट सक्तीचें बोळ उणें जावंक. पवित्रत्म्याचें राज चड जावंक. पतीक पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक. इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक.
नातीच्याकू घराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक एका भयणीक ह्या हप्त्यांत दोळ्यांची ऑपरेशन आसा तें बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागलां. एक घडी भर आमी मौन रावया. आमचे इरादे मौनपणी आमच्या पात्रोना मुखांतर देवाक समर्पून दिया. आमकां गरज आसचो बरो पावस वेळार फावो जावच्या खातीर मुखल्या दिसांनी आमची भुरगीं शिकपा वरास आराम करता आसतना तांचें शिकाप बऱ्या तरान जावच्या खातीर तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां जसाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता मुक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां फावो जावं. आमेन. सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां दाळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मोरये कुरपेन मोरलेले सोमी तुजे संगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीन जेजू बगेवून ती मोरये देवाची मये आमा बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सोम्याचे नवी आमचो आधार आनी रचला सर्गानी संसार सर्वेस पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपाक सर तराच्या पिडेस्तां कश्टां दुखांक आनी अडचणीं सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाई दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक बागेवूं जो हांव पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवंत जिणे मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या फर्जेन बगूंक आनी भावार्थान जिवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगवंत जो हांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तो सुदेव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. भाग्यवंत जो हांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली आमी सुटोवं ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो फाटलाव करून सेवेच्या सक्तीच्या मनशां जावंक आमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान पावस जालो ताका म्हूण सगळी पळय सभा संतोश भरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणान जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत आसतना संतोष बगूंक आमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सदांच रावो. दयकन बसा. मोगाच्यानो तुमकां हर एकल्याक ह्या पुंतळाक आयिल्ल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. लागीं थावन पयस थावन हांगासर तुमी आयल्यात. आयच्या ह्या बागी दिसा हांगासर अर्था बरीत आराधन तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्था बरीत प्रसंग दिवन पवित्र येवकारिस्तांत आमचो बरवोसो आनी भावार्थ घट करूंक आमकां उलो दिल्ले मानादीक बाप मायकल मस्करेनास प्रस्तुत
सान जाकोबाक समर्पून दिल्ल्या कटील पिरगजीचे ते विगार. फाटल्या 100 वर्सांनी कटील पिरगजींत कळमीतनातली सेवा तांणी भेटयल्या आनी ह्याच म्हयन्याच्या 22 तारखेर बेळ्ळूर पिरगजीचे नवे विगार जावन तांचे मुखले मिसांव ते स्विकार करता आसतना आज हांगासर येवन तांची सेवा ह्या पून तळांत भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या खातीर तांचो हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवान उपकार बावडटां आनी तांचे मुखलें ह्या जागी जिवीत प्रत्येक जावन नव्या पिरगजींत विगाराचे मिसांव सुफळ जावं दी म्हूण आशेता आनी ताचेर आनी ताच्या मिसांवाचेर आमचो जुवांव पावल दुसरो भरपूर आशिर्वादां जेजू तावन मागोवन धाडून दी म्हूण आशेत आसतना तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. आयच्या दिसा हांगासर वाजांत्र केळोवन आराधना आनी मिसा वेळार जोगतीं गितां गायलेल्या मानेस्त विजय वालेन्सिया सांगात दिल्ल्या कॉयर मंडळीच्या सरसांद्यांक देव बरें करूं. आल्तारीक फुलां तशेंच पून शेतांत विविध रितींनी सेवा दिवच्या सिस्टर पिलोमिना लोबो आनी सांगात दिवच्या धर्म भयणींक सिस्टर जोसेफीन आनी ज्योती तुमकां देव बरें करूं. डिवायन वर्ड टीव्हीचे सिबांदी हांगासर आयच्या भक्ती कार्याचें व्हिडिओ शूट करना आसात तांचो हांव उपकार बावडटां आनी हांगासर रेकॉर्डिंग केल्लें हें भक्तीक मिसाचें बलिदानाचें कार्य हरिएका आयतारा दीस 1:15 मिनटांचेर तुमच्या डिवायन वर्ड टीव्हीचेर प्रसार जाता. तशेंच यूट्यूब चॅनलारय बुधवाराचें प्रसार जाता. तुमकां पळोवंक अवकाश आसा. लग्नाचो 40 वर्सांचो दीस आचरण करता आसतना लुईस आनी पावलीन तांकां तांच्या सगळ्या कुटुंबाक सरस्पर देव आशिर्वाद घालून दी म्हूण आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां खाण जेवण वदक सोन दिलाय. आज प्रत्येक तरान तांच्या लग्नाच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्यांक तांणी लुईस आनी पावलिनांक संगता मेळोन लग्ना जिविताच्या उडासाक जेवणाची सगळी वेवस्था केल्या. देखून तांचे खातीर आमी मागता आसतना हें जेवण सेवंक वेतल्या हर एक आमच्या भाव भयणींक मतीक समाधान सोकसाई बरी भलायकी आनी सर वायटा विघ्नांतले राख हें जेवण आमकां तुजो मोग करूंक तुजी सेवा करूंक तुज्या मोगांत वाडोवंक आदार जावं दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सरस्पर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. Boksanyaso shantiso dutamso Bakirmon zuwang paudusro Daivika kurtiso boktuto Bakirmon zuwang paulamso Naman naman tuka Naman naman आमच्या सांता शांतीच्या कुवारा नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैवीक भक्ता आमच्या सांता शांतीच्या कुवारा राजी संदन मोग सेवा तुझो पसर पाटलावता क्रिस्ताचो तूं बळवो भोवी सभेचो रायकुवा भाग्य मोल सुवा पावलांचो नमन नमन तुका नमन नमन Baby
सांता शांतीच्या कुवरा मोगाळ पुत्रां सवे आमकां पुरेल आशीर्वाद दिव आमकां भगवान जो हांव पावल दुसऱ्या आम्हा बसोर विनंती कर भगवान सचे गुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन